पर्वरीच्या सुकूर पंचायत सभागृहात आणि पेडण्या संपर्क से समर्थन ही कार्यावळ आयतारा जाली। हे कार्यावळीत मंत्र्यांसहित हेर भाजपा फुडारी वाटेकार जाल्ले। पळयात पर्वरी आणि पेडणे वाठारांतल्यो कार्यावळी। भाजपा हो सगळ्यात व्हड पक्ष आशिल्ल्यान पक्षाक मेळिल्ले येस म्हळ्यार कार्यकर्त्यांच्या कष्टाचे आणि निष्ठेचे फळ आशिल्ल्याचे पक्षाचो गोय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। पर्वरीच्या सुकूर पंचायत सभागृहात संपर्क से समर्थन खाला आयोजित जोड मोर्चा बसकेत तो उलयतालो। ताचे माचेर पर्यटन मंत्री तसेच थळावो आमदार रोहन खंवटे आणि हेर हजर आसले। गोय आमचे ल्हान माणकुले गोय, उत्तर गोय दक्षिण गोय सिटा खातीर, पण गोय म्हणटा ते एक देशातले प्रायम मिनिस्टर म्हणटा की बायलेचे बिंदू जसो आसता सो देशाच्या मॅपार गोंयचो हो गोंय म्हणटा तो एक बिंदू आमचो देशाच्या मॅपार म्हणून सगळ्यांक एक अभिमान आसा आमच्या गोंयकारांचो। सेंट्रलांतल्यान जेन्ना लोक येतात तांकां खबर आसा आमी कितले हॉस्पिटेबल, आमी कितले बरे लोक आणि कशे आसतात, आमची वृत्ती कशी। घरान आमची समज इल्ले तांदूळ सुद्धा असले ते आमी खावच्या पयलीं आमच्या गेस्टाक दितले हे सुद्धा कॉन्फिडन्स तांकां आसता। आणि जेन्ना आमी संपर्क यात्रा करतात, बाकीच्या आमी घराघरांनी वतात, त्या मनशाचे ल्हान घर आसूं नाल्यार मोठें घर आसूं काळीज मोठें आसता हे सगळें दिश्टी पडटा। आणि ते मोठसाण पळयतकूच खूब जाण अशें जाता त्या आपुलकेन आज आमकां सुद्धा जेन्ना कामां करता कोण फावर करनात। पेडणेचे संपर्क से समर्थन कार्यावळीत मंत्र्यांसहित हेर भाजपा फुडाऱ्यांनी वाटो घेतिल्लो। पळयात। भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती सबंद वर्षभर अशा प्रकारचे मागीर स्टेटीन आसूं मागीर मतदारसंघान आसूं किंवा सेंट्रलाक आसूं अशा प्रकारचे सतत असे कार्यक्रम जायत असता। तेतूंतलो जो भाग 9 वर्सां कंप्लीट जाल्या कारणान हो फुडलो जो कार्यक्रमाचो जो आमकां जो कार्यक्रम दिल्लो तो सबंद देशान अशा प्रकारचे सगळे कार्यक्रम हे ह्या दिसांनी साजरे केले वतात। गोंय मुक्ती जावपा खातीर 1946 या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहियान सुरू केली आणि 14 वर्षांनंतर गोंय मुक्त झाले 1961। आयचो हो दीस अत्यंत महत्वाचो आसा आणि हो दीस आमकां ज्या मनशांनी ज्या व्यक्तींनी दिल्या ते थोर स्वातंत्र्य सैनिक आमच्या भितर आयज नात, थोडे आसात। म्हाका दिसता या सगळ्यांचे आयच्या दिसा स्मरण करप आणि त्यांना सगळ्यांनी मानवंदना दिवप। 14 चे पयले येयलो म्हणजे त्यातले 50 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केले। त्या काँग्रेसीन ह्या देशाक खंय पावयले म्हणजे सगळे वेळे के वयर हाडले हे आमकां सगळ्यांक खबर। या देशातल्या जनतेक वयर हाडचे सोडून कितली सगळे वेळे ते आमी पळयले आहा। पण आज भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाचो केंद्रात नेतृत्व करते आदरणीय या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्यानी ज्या पद्धतीने या देशाक वयर घेताना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ज्या पद्धतीने केले। भारतीय जनता पक्षाचे जे सरकार आसा हे अंत्योदय तत्वाच्या आधाराचेर चलपी सरकार आसा आणि तेचोच एक भाग म्हणून ह्या एका महिन्याच्या कालावधीत आमच्या पक्ष श्रेष्ठीने आदेश दिलो आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगावकार आणि निखिल जल्मी।